गोवा 365 च्या कोकणी खबरां चित्रान येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कितलेय फटोवपाचे यत्न केले तरी कोमनी नदीच्या जमनींनी कोणाकच करपाक दिवचे ना अतिक्रमण. पुरायेन फाटी घेयात भूमिपुत्र अधिकारिता बिल. मागपाक लागल्या कोमनी नदी. फटीचे उतर दिवपी रेव्हेन्यू मिनिस्टर जेनिफर मोन्सेराताकाय काढली उजरावन. मडगावच्या कोलवा सर्कला लागसार चलती एक गाडयेक अचकीत लागलो उजो. गाडयेचो लासून जालो गोबर. गाडयेंतल्यान भायर सरलो म्हणून वाटावलो चलोवपी. रायाच्या अवर लेडी ऑफ स्नो चर्चीन उमेदीन मनयले कणसाचे फेस्त. पारंपरीक पद्धतीन भाताची कणसां कापून चर्चीन व्हेली फादरान. शेकड्यांनी लोकांनी अणभवले उमेदीचे खीण. एकतीस जुलै मेरेन सगळ्यांक कोरोना वासिनाचो पयलो डोस दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ले उतर. पूण अजूनय कांय जाणांनी घेवंक ना कोरोनाचे वासीन. जुलयाची डेडलायन हुकली. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगावच्या कोलवा सर्कला लागसार चलते गाडयेक अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यात गाडयेचो लासून गोबर जालो. सुदैवान चालक गाडयेंतल्यान भायर सरलो म्हणून वाटावलो. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारून उजो पालयलोय बी, पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना. पुराय कार उज्याची भकीक पडली. चलते गाडयेक उजो लागिल्ल्याचें कोणे तरी पळयलें आनी चालकाक सांगलें. उपरांत चालकान गाडी थारोवन तो गाडये भायर सरलो म्हूण वाटावलो. म्हणल्यार बेसिकली आता आय वॉज कमिंग फ्रॉम कोलवा साइड. I didn't know what was actually happening. Suddenly somebody right now here, somewhere here close by, he told me from the side that the car is on fire. So I immediately parked the car and I came out. Fortunately I had a seat belt, I just removed it off and I came out. My wallet and everything was inside, so I just left it outside with a fear that it may blast or something. Okay. That's about it, that's all I know. गाडी उजो लागलो म्हणून आमी इमिडिएट टर्नआउट केलो. टर्नआउट करून आमी पॉयंटार पळयलें की गाडी जळटाली. BMW गाडी 2266 आमची फायर फायटिंगर पालवयली आनी तिची एक्चुअली पूण टोटल लॉस जाला ती गाडी. टोटल लॉस जाला गाडी. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. सरकारान कितलेय फटोवपाचे यत्न केले तरी कोमनी नदीचे जमनींनी कोणाकच अतिक्रमण करपाक दिवचे नात. भूमिपुत्र अधिकारिता बिल पुरायेन फाटी घेयात. दक्षिणेतल्या कोमनी नदींनी मागला. फटीचे उतर दिवपी रेव्हेन्यू मिनिस्टर जेनिफर मोन्सेराताकाय तांणी उजरावन काढला. प्रमोद सावंत सरकाराक भूमिपुत्र अधिकारिता बिल बरेंच भुजलां. रेग्युलरायझेशनाच्या वेळार कोमनी दादीक विस्वासात घेतले. कोमनी दादीच्या जमनींतली घरां रेग्युलायज करचे नात अशें आदी जेनिफर मोन्सेरातान सांगलेलें. पूण प्रत्यक्षांत बिल पास करून भुईपुतांचो विस्वासघात केलो. सरकारान हे बिल पुरायेन फाटी घेवचें. दक्षिण गोंय कोमुनिदाद फोरम आणि गिरी कोमुनिदादेन मागला. पळयात तांचें म्हणणें. We were given to understand by reliable sources at that time that the government was intending
to move some sort of a legislation to regularize these illegal constructions. And when we came to know, we immediately expressed our concern, our apprehension, and we strongly protested to the government and submitted a memorandum to the current, she's still in the chair, to Mrs. Jennifer Montserrat, who is still the Revenue Minister. In fact, one press cutting of 30th January is still there, where she says Komunidads will be taken into confidence over regularization of structures. She says in another press, houses on government Komunidad land not to be regularized. Issue needs to be studied, deliberated with the Komunidad components, says Jennifer. As if our worst fears came true in this session of the Assembly a few days back, when the government actually brought this bill called the GOA Bhumiputra Adhikarini Bill 2021. 1995 Act, which I just said, where illegal constructions and encroachers cannot be regularized and have to be evicted. So, based on this affidavit, which was filed on this court, today, how come this government is bringing this law to regularize illegal? It is contrary to all the acts that are to your own affidavit filed in the Supreme Court. It is contrary to your own 1995 Act. And so the government, this law is bad, this legislation is bad in law for all purposes and cannot be accepted. We totally condemn this law, and we demand that this law should be withdrawn in totality. कोमुनिदादीच्या जमिनींनी कशे तरेन बेकायदेशीर बांदकामां अतिक्रमणांक सुरवात जाली आनी ताका सरकारच पुराय तरेन कशें जबाबदार तें जुजे फिलिप परेरान पटोवन दिवपाचो यत्न केलो. पळयात ताचो आरोप. Earlier there were private administrators in all the zones, that is the north, south, the central and south zone. They brought in the officer from the government of the rank of deputy collector to be appointed as the administrator of the Komunidads. From then on, all the illegalities of encroachments in Komunidad lands started. Because for so many years now, personally, I also through my Komunidad have been complaining about the encroachments in the Komunidad land, but due to political pressure, not a single demolition has occurred. Now, who is responsible for this? Is the Komunidad responsible when the Komunidads don't have powers? Administrator is not acting because the minister phones, the politician phones, and that structure which is illegally constructed and where we have worked hard to bring it to the notice of the government, there is no action taken. So the onus lies on this government who is fooling the people. They are saying we have authorized or we have allowed for our interest. No, sorry. It is the government who has allowed this illegal structures, and they are responsible to see that they are demolished. Do not come with such bills to fool us. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार. स्थलांतरितांक भूमिपुत्र म्हणत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनीच गोंयकारांचो अपमान केलो. स्थलांतरितांक भूंयपूत म्हणपी मुख्यमंत्र्या बरोबरच 5 कॅबिनेट मंत्र्यांनी राजीनामो दिवचो सुदीन ढवळीकार मागता. हे बिल कोयराच्या बल्लान उडोवपाचे लायकीचे अशें लुईजीन फालेरोचे म्हणणे. जाल्यार फकत 30 वर्सां गोंयान राविल्ल्यांक भूंयपूत म्हणप अन्याय करपी अशें उटाचो मुखेली प्रकाश वेळीपान स्पश्टपणान सांगलें. हालींच अधिवेशनात पास जाल्ले भूमिपुत्र बिल बरेच वादात सापडलां. फक्त विरोधी पक्ष फुडारी वा आमदारच न्हय जाल्यार सत्ताधारी आनी एनजीओनी तांकां खर विरोध केला. विरोधकांनी ह्या बिलाचेर चर्चा मागूनय ती जावपाक दिली ना. रातयांतच ते पास केले. हे राज्यघटनेक आव्हान अशें विरोधकांचें म्हणणें. हे बिल फाटीं घेवचें अशें सगळ्यांकच दिसता. आमी ओपोजिशनान मुख्यमंत्र्याक आनी स्पिकराक रिक्वेस्ट केल्लो की ते सिलेक्ट कमिटीक धाडचे आनी इमिजिएट सिलेक्टरनी धाडून 15 दिसां परत एक असेंब्ली कॉल करची आनी तुमकां जर बेगीन जाय जाल्यार त्याचेर चर्चा जावची अशें आमी सांगिल्लें.
आज ते आमचें आयकलें ना. शेवट सिलेक्ट कमिटी धाडनासतना रातीचें हें बिल पास केलें आनी सरकारान आपलें नाक कट्टेन बुडयलें. गोंयच्या भुमिपुत्राचो अपमान केला. ते मागीर सगळे कम्युनिटीचे कोणीय आसूं, ज्यांनी हजारो वर्सां हांगा काडली, ज्यांच्यो फॅमिली हांगा रुजल्यो, भितर गेल्यो जमनीत फॅमिलीच्या फॅमिली हजारो वर्सां पयलीं, त्या सगळ्यांक हांव नतमस्तक जाता. कारण भुमिपुत्र ही पदवी अशी मेळना. भुमिपुत्र ही पदवी फक्त त्या त्या स्टेटींतले जे लोक आसा तांकांच मेळटा. आनी त्या खातीरूच जे कोण मंत्री 30 वर्सांचे नंतरचे भुमिपुत्र म्हणटा, 30 वर्सां नंतरचे म्हणटा, तांचो हांव निशेध करता. आनी ज्यांनी कोणी हाका हातभार लायल्या, 5 मिनिस्टर हातूंत इनवॉल्व आसा, त्या शिवाय ऑफिसर्स आसा, तांणी इमिजिएट आनी इन्क्लुडींग सीएम तांणी इमिजिएट रिजिग्नेशन दिवचें. कारण दीस इज द इन्सल्ट ऑफ ऑल गोवन पीपल. 1000 वर्सां पयलीं जे कोण हांगा जन्मल्ले, तांच्यो फॅमिलीज मुल्ल्यो, तांचो हो इन्सल्ट आसा आनी तांचें रिजिग्नेशन मागता हांव मोगो पक्षा तर्फे. जाल्यार गोंयकाराचो अपमान करपी भुमिपुत्र अधिकारिता बिल सरळ कोयराच्या बल्लांत उडोवपाक जाय. नावेलेचो काँग्रेसीचो आमदार लुइजीन फालेरून भाजप सरकाराक सल्लो दिला. पळयात. 3 real Bhumiputras. And those are 3 MPs. But these 3 Bhumiputras should come out with the people. And they should get this act scrapped and thrown in the waste paper basket. It is an insult to Goa and insult to Goans. As a matter of government of India, before bringing such a legislation, should have consulted the state, because we are a federal. Our country is founded as per our constitution on federalism, and you bring any law which is going to usurp the laws of the state should be done in consultation with the state government. Whether central government has done that consultation with the earlier chief ministers, I don't know. I'm not a privy to this. But if they have not done, it's patently wrong, it is unconstitutional, and it cannot be tolerated, and it will not stand the test of the laws. Just because it is in the concurrent list doesn't mean that you can bulldoze the laws from the center against the states. जाल्यार उठाचो फुडारी प्रकाश वेळीपान हो डिबेटाचो विशय आनी 30 वर्सां गोंयांत राबितो करपी भुंयपूत जावपाक शकना हें मान्य केलें. पळयात तो कितें सांगपाक सोदता. Son of the soil म्हणल्यार some may be taking the objections, but son of the soil म्हणल्यार ab original, they are so far in called son of the soil, what that is their मूळ गोंयकार. मूळ गोंयकार कितले वर्सांचे आसपाक? मूळ गोंयकाराचे क्रायटेरिया म्हणटा आमी जे पयलीं साकून जे आसला who belong to Goa originally, they should be treated, but subsequently कितें म्हणटा जाणा त्यांनी prior to 1961, that may the question of the debate, the debate जावपाक. सो 30 वर्सांच्या हेजेरूय तुमकां ऑब्जेक्शन? डेफिनेटली 30 वर्सां. 30 वर्साचो कोण आसा न्ही, दॅट इज नॉट. सर आनी एक क्वेश्चन आसा. 30 वर्साच्या कोण समजा गोंयकाराक आमी भुमिपूत म्हणटात, दॅट इज ऑब्जेक्शन आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, श्याम चारी आनी इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 31 जुलय मेरेन सगळ्या गोंयकारांक कोरोना वासिनाचो पयलो डोस दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्ले. पूण अजूनय कांय जाणांनी कोरोनाचें वासीन घेतिल्लें ना. फ्लूचें इंजेक्शन दिल्यार कोरोनाचो चड परिणाम दिसून येवचो ना. तशेंच हॉस्पिटलांतय भरती जावपाची गरज नाशिल्ल्याचें एका अहवालांतल्यान स्पश्ट जालां. एकूण लोकसंख्येच्या 13,34,037 जाणांनी आतां मेरेन कोरोनाचें वासीन घेतलां. तातूंतल्या 7,72,647 जाणांनी कोरोना वासिनाचो पयलो जाल्यार 2,80,695 जाणांनी दोनूय डोस घेतल्यात. अजूनय 3 लाखां परस चड लोकांनी वासिनां घेवंक नाशिल्ल्यान 100% लसीकरण जावंक ना. ह्या विशीं मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारल्यात ताणें कितें सांगलें पळयात. जुलय एंडाक आमी फर्स्ट डोस कंप्लीट करता म्हटलेले, त्या खातीर ऑलमोस्ट
1 लाख आनी ऑड कितें तरी लोक उरला. हांवें तेजी डिटेल्सूय घेवपाक लायल्या. किंवा आमी जरी म्हटलें न्ही रे म्हणजे हे लोक उरल्या म्हणून आमी वयता आमी वोटींग रोलाच्या प्रमाणे. हांवें कालच्या म्हज्या मिटिंगेंत तांकां तेंय व्हेरीफाय करपाक लायला. कारण खरेंच हे लोक गोंयांत आसा काय कितें तें आमकां तो नंबर व्हेरीफाय करचो पडटलो. कारण ते थोडे जाण वोटर्स जे आसा हे गोंयांत रावत ना. तेंचो जरी हांगासर आशिल्लो जाल्यार थोडे जाण फिजिकली डिजेबल्ड आसतले. त्या खातीर तेच्या कडेन थोडे कडेन अजून घरा कडेन वचून दिवपाची सोय जावंक ना. त्या खातीर जे नात हांगासर त्या खातीरूय तो नंबर जो आसा पळय न्ही हो आमकां 1 लाख आनी ऑड कितें तरी दिसता. बट एक्चुअली प्रॅक्टिकली कितलो उरला ताजो हांवें आमचे हेल्थाची टीम जी आसा तो व्हेरीफाय करीत आसा. अमेरिकेतल्या मियामी मिलर स्कूल ऑफ मेडिसिनच्या संशोधकांनी केल्ल्या अभ्यासाप्रमाण एस्क्लिन्झा वासीन कोविड-19 दुयेंती मदीं स्ट्रोक, सेप्सीस, रक्ताच्यो गुठल्यो आनी हेर गंभीर परिणामाचो धोको उणो करपाक शकता. अभ्यासात अशें दिसून आयलें की ज्या कोरोना दुयेंतींक फ्लू इंजेक्शन दिल्लें तांकां आयसीयूत भरती करपाची गरज पडली ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावारिया. रायाच्या अवर लेडी ऑफ स्नो चर्चीन कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. चर्चीच्या फादरान पारंपारीक पद्दतीन भाताची कणसां कापून ती चर्चीन व्हेली. उपरांत शेकड्यांनी लोकांचे हाजेरेंत कणसाचे फेस्त मनयले. कितल्याशाच वाठारांनी कणसाचे फेस्त मनयतात. परतून परतून येवपी सैमीक आपत्तीक लागून शेतकारांक व्हडलेशें उत्पन्न मेळना. हालींच पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान शेतां आनी बागायतीचें बरेंच लुकसाण केलें. आमची पयलींची परंपरा जे कोणस आमी पयलें रोयता राय हितून आमच्या राय गांवांत आनी सायबीच्या नांवान ते बरी पिकावळ जावं सायबीच्या नांवान आमी ते पयलें ते आमचो फादर तेजे आशिर्वाद जाता मागणें करून आशिर्वाद जाता आनी बरी आख्ख्या गांवां आख्ख्या गोंयांत सगळी बरी पिकावळ जावपाक तेजी आशिर्वाद जाता. सो ती आमची पयलीं सान आहा आदी सान पयलीं सान जाल्ली आहा आमची. सो ती आमी पाडीत येयलो आसा आनी ह्या वर्सा आमकां आनी एक उमेद आसा ती कित्याक आमकां बरे भाशेन ओपनली करूंक मेळना म्हणून. सो हे आमकां ओपनली करून दिल्या खातीर हांव सगळ्यांक कोण आमचे हे आसाय तांकां अधिकारी आहाय तांकां लिडर आहाय तांकां आमचे ऑफिशल सो तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांक आनी पावटी सगळ्यांक हांव हॅपी फिस्ट नेवी साहेबनीचे नांवान हॅपी फिस्ट म्हणटा रायकार भाव. गोवा 365 खातीर रायच्यान रमेश नायक रावत. देवळा खातीर सरकारी तिजोरेंतल्यान 100 कोटी रुपया मोडचे परस हुवार पिडेस्त भुंयपुतांक ते दुडू दिवचे. मोगोपाचो आमदार सुदीन ढवळीकारान प्रमोद सावंताक सल्लो दिला. सावंत सरकाराक जमना जाल्यार ते उणे पयशे तशेच दवरात. वेंचणुके उपरांत सत्य दिवपी आमचे सरकार तुमकां घरां बांदून दितले. ढवळीकार म्हणटा. फोंड्या म्हालात हुवाराक लागून भरपूर घरां मोडलीं. 2 लाखांत कोणाचें घर उबें जायना. तरीकूय लुकसाण भरपाय म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तांकां फकत 2 लाख दिवन निवयता. जाल्यार दुसरे वटेन वेर्णा म्हाळसा मंदिराच्या कामा खातीर 100 कोटी मोडटा तेवूय सरकारी तिजोरेंतल्यान. हे उधळपट्टीचे ताणें निशेध केला. आयकात सुदीन ढवळीकाराक. भरपूर घरां मोडली. मुख्यमंत्री अजूनय ताजेर हें घेना फक्त 2 लाख दिता. हांव मुख्यमंत्र्याक म्हणटा तुजे कडेन वेर्णा म्हाळसा देवीचें काम करपाक 100 कोटी आसा. जर तुजे कडेन 100 कोटी म्हाळसा देवीचें काम करपाक तूं गव्हर्मेंटाचें घालता आसत जाल्यार ह्या गरीब जे आमचे भुमिपुत्र आसा गोंयचे तांची जीं घरां मोडल्या तांकां तुमी हे पयशे दिवपाक कित्याक तयार ना. हांव अशें म्हणना की म्हाळसा देवीचें काम करचें न्हय, ती म्हजी कुलदेवता, त्या बद्दल दुबाव ना. पूण त्याच बरोबर तर चुको करता 100 कोटी आनी 13 कोटी फेज 1 आनी 100 कोटी फेज 2 तूं जर तें काडटा आसत आनी लोकांक जर तूं 4 आनी 4.5 लाखांची घरां बांदून दिना आसत तुज्या सारको मनीस कोण आसचो ना. हांव हे शिटकावणी दिता आनी लोकांक रिक्वेस्ट करता जे पयशे गव्हर्मेंट दिता ते तशेंच दवरा. हें इलेक्शन जाले नंतर तुमकां घरां बांदून दिवपाची जबाबदारी आमचें जें नवें सरकार येतलें त्या सरकारा मार्फत आमी घेवन दिता. कारण 4-4.5 लाखांनी 7 भावांचें घर जावंक शकना. 7 भावांचें घर जर जातलें आसत जाल्यार ताका 25-30 लाख रुपया जाय. प्रत्येकाक 2-2 रुमाचें घर आशिल्लें तें सगळें बंदोबस्त जाल्या. गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी चड प्रमाणात पावस पडूये. आयच्यान फुडले 5 दीस गोंयभर कमी अदीक प्रमाणात पावस हजेरी लायतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला.
Heavy rainfall very likely at isolated places on 5th August 2021. Light to moderate rain with thunder showers very likely at most places for the next 5 days starting from 5th August. Winds occasionally gusting to around 45 km per hour very likely on 5th August. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.